रिन्युअल रद्द केल्ले 88 मायनिंग लिजांचे केसीच्या निकालाचे पुनर्विचार सुप्रीम कोर्टात गोयच्या 4 याचिका एखादी तरी फास्ट ट्रॅक सुनावणी घेतलीच सरकाराक आशा। तीन ऑफशोर कसिनोनी लायसन फीचर बुडयले 60 कोटी। मुख्यमंत्री म्हणटा कितें ते पळयता, कसिनोंची कॅपॅसिटी कागदार 1 जायरातींनी 1 दाखयली पळय कसिनो, स्पोर्ट्स कॅप्टन काय आनी कोणाची। कसिनो बेती वेऱ्या शिफ्टिंगाक प्रक्रिया आपल्या आदींच जाल्ली सुरू, आता आपूण ती फुडें व्हरता म्हूण साळगांवच्या आमदाराक दुखता मायकलाची जाप। जयेशाक खंय मंत्रीपदाची लागिल्ली लॉटरी। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरासारख्या व्हड व्यक्तिमत्वाक ल्हान करू नाकात, बारीक सारीक प्रकल्पांक तांचे नाव दिवं नाकात। पर्रीकराचो उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। कशेंय करून मायनिंग सुरू जावंकूच जाय म्हणटा स्किल डेव्हलपमेंट मंत्री। मायनिंग बंदेक लागून वाडली 35% बेकारी। रोजगार निर्मितीक पर्सनल खात्याची जाय वेगळी रिक्रुटमेंट पॉलिसी। दर्यादेगांक ना वाली, टुरिस्ट बुडपाचे चालूच। मोरजे नॉर्वेची टुरिस्ट बुडली, दृश्टीन पोस्ट केल्या नव्या लायफगार्डांच्या राज्याक खबरूच ना। दुसरे कडेन उसगांवां 9वेचो विद्यार्थी बुडलो न्हंयत। आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात ईडीच्या आर्थीक गैरव्यवहाराची केशीत आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबराक थाकाय। सुप्रीम कोर्टान अटी घालून दिलो जामीन, 106 दीस उरलो जेलींत। रिन्युअल रद्द केल्ल्या 88 मायनिंग लिजांचे केसीच्या निकालाचो पुनर्विचार करचो म्हूण गोंयच्यान सुप्रीम कोर्टात 4 याचिका पावल्यात। 4तले एखादे याचिकेचो जरी फातर लागलो जाल्यार सुनावणी फास्ट ट्रॅक जातली म्हूण सरकारी सुत्रांक आशा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकाराची बाजू मांडपाक शकता। सेजा गोवाचे वतीन टॉप ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आसतलो। रिन्युअल रद्द केल्ले गोयचे 88 मायनिंग लिजांचे केसीचे निकालाचो पुनर्विचार करचो म्हूण गोंयच्यान 4 याचिका गेल्यात। सुदीप तामणकराची 1, क्लॉड आल्वारेसाच्यो 2 आनी वेळीप म्हणटा ताची 1 अशा 4 याचिकांचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचेर 4 वेगवेगळे पुनर्विचार याचिका गोंयच्यान सुप्रीम कोर्टात रजिस्टर जाल्यात। एखादी तरी याचिका फास्ट ट्रॅकाक येतली ह्या आशेन ह्यो 4 वेगवेगळ्यो याचिका घाल्यात। सरकाराची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडपाक शकता। सेजा गोवा कडच्यान खंय ॲडव्होकेट हरीश साळवे कोर्टात उबो रावंक शकता। ह्या 4तले एखादे सुद्धा याचिकेचो फास्ट ट्रॅकाक विचार जायत जाल्यार घडये चालू म्हयन्यांतूच सुनावणी घेवंक शकता। MMDR कायद्याचे कलम 80 आनी एबॉलिशन ऑफ कन्सेशन कायद्याचेरूय नजर मारची म्हूण गोंय सरकारान हे याचिकेत नमूद केला। मायन्स मंत्री मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कोर्टान सुनावणी फास्ट ट्रॅक करची म्हूण विनवणी केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। कसिनोंतल्या 3 ऑफशोर कसिनोंच्यो जायराती पळयल्यार तांणी 2 वर्सांत सरकाराक 60 कोटींची लायसन फी बुडयल्या। हे पयलीं अशी खबर आयिल्ली तेन्ना चवकशी केल्या उपरांत तशें कांय दिसलें ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। कॅप्टन ऑफ पोर्ट जी कॅपॅसिटी कागदाचेर दाखयता ते प्रमाण गृह खातें लायसन फी घेता। 3 कसिनोंची सरकाराक दाखयल्ली पॅसेंजर कॅपॅसिटी आनी तांचे जायरातींनी दिसता ते कॅपॅसिटीत मोठी तफावत दिसता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। डेल्टिन जॅक, डेल्टिन रॉयल आनी बिग डॅडी कॅसिनो आपली पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 परस उणी दाखोवन वर्साक दरेकी 10 कोटी रुपया लायसन फी बुडयता। तिगांची मेळून वर्साक 30 कोटी आनी 2 वर्सांचे जाता 60 कोटी। ताचेर प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक विचारले। कॅसिनो लायसन फी आसता पळय न्हू तितून रेव्हेन्यू लिकेजीस आसा म्हणजे बोटीची कॅपॅसिटी काय हेज्या पयलीं व्हडली न्यूज आयिल्ली आमी सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें की भितर कांयच पण तेंचे एडवर्टायझींग जाता पळय न्हू कसिनोचे एडवर्टायझींग कॅपॅसिटी चड दाखयता। सांगता हांव तुका 50,000 फ्रीज बाका। गृह खातें लायसन फी घेता, ती घेताना ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जी कॅपॅसिटी दाखयता ताचेर फी लायता। आता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दाखयल्ली पॅसेंजर कॅपॅसिटी आनी कॅसिनोवाल्यांची जायरात केल्ले कॅपॅसिटीत तफावत दिसता। कॅपॅसिटीचेर दाखयल्ली पळय कोणाची, कॅसिनोवाले, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स काय आनीक कोणाची। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एक व्हड व्यक्तिमत्व। खंयच्याय प्रकल्पाक नाव दितना ह्या गजालीचो विचार जावंक जाय। बारीक सारीक प्रकल्पांक ताचें नाव दिवन ताका ल्हान करचो न्ही, प्रकल्प मोठो आसूंक जाय म्हूण पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला।
परवरे संजय स्कुलांत मनोहर पर्रीकार मेमोरियल हॉलाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री ही गजाल उलोवन गेलो. मनोहरभाईंचें नांव येदें व्हड आसा तें ल्हान करचें न्ही, कारण व्हड मनशाक ल्हान करपाक चड उशीर लागना. त्याची ताका व्हडूच दवरचो, कोणूय कित्याकूय उठोन नांव दिवचें न्ही. गोंयान फाल्यां कोणूय उठ्ठलो हांव हेका नांव दिता तेका नांव दिता आमी आडोवंकूय शकना. कारण प्रत्येक जाण म्हणटलो त्या म्हाका कितें आहा तें उत्पल पर्रीकाराकूय इतलो घेवचें ना आनी एकदां तें सरकार म्हणून आमकांय इतलो घेवचें ना. ती कित्याकूय नांव हांव जाहीर रित्या मुद्दामून सांगता, हे खंयच्याय एका नांव दिवन वर्ल्ड लिडराचें नांव हे बारीक करचें न्ही. हाजी म्हाका रिक्वेस्ट सगळ्यांक सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा, अशा पद्दतीन तेंच्यांनी तेजें नांव बारीक करचें न्ही. हांव व्हड प्रोजेक्टा खातीर दियात, व्हड कामा खातीर दियात, बऱ्या कामा खातीर तेंची कायमची याद उरतली अशा खातीर दियात. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट दर खेपे 4 डिसेंबर आयलो की भाई हांगा भुरग्यां बरोबर दिसतालो. चुकून केन्ना एकदां रक्षा मंत्री आसतना अमेरिकेक वचचें पडिल्लें ऑफिशियल कार्यक्रमा खातीर, ते सोडल्यार दर वर्सा हांगा गुरू आनी भाई. कसिनो बेती वेरा शिफ्टिंगाची प्रक्रिया आपल्या आदींच सुरू जाल्ली. आतां आपूण ती फुडें व्हरता म्हूण साळगांवच्या आमदाराक दुखता. पोर्ट्स कॅप्टन मंत्री मायकल जयेशाचेर चाळवलो. जयेश खंय चुकून मंत्री जालो, अश्यो लॉटऱ्यो लागल्यो काय हेंच जावपाचें म्हूण मायकलाचो तोमणो. कसिनो बेती वेऱ्या शिफ्ट करतना नुस्तेकारांचो खंय व्यवस्थीत विचार जातलो. आमच्या गोंयान कितेंय बरें करूंक गेल्यार ऑपोजिशन आहा. रिवर मांदवी म्हणटा पळय ती रिवर मांदवी, नॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी मांदवी. आनी जे दिसा प्रत्येक आमदार चिंतपाक लागलो की रिवरूय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले, तेन्ना हांव नकळो कितें जातलें खंयचे पळय कितले शिफ्टिंग करपाचो काय ना. म्हाजें इंटेंशन आहा टू बॅलन्स द 6 कझिनो वेसल्स which I have inherited as a minister of captain of ports. की ते पयलीं म्हाजो पयलीं तो आहलो मंत्री, तेन्ना ताका ऑब्जेक्शन नासलें. तो मंत्री आहलो तेन्ना ऑब्जेक्शन नासलें, तेन्नाय शिफ्टिंगाचे प्रोसेस चालू आहलो. सो तो पडलो म्हणून शिफ्टिंग हांव करता तें. वी आर ट्रायंग टू बॅलन्स 3 this side जालें. ते आतां फेल आनी पास. तेका एक लॉटरी लागलेली मंत्री जावपाक. जे मनशाक लॉटरी लागता ते म्हाका दिसता ते चुकीचें काम आसता. म्हणजे खंय तरी चूक जाता आनी तांकां ती लॉटरी लागता. लॉटरी लागोंक पारना. यू हॅव टू वर्क एज अ MLA फर्स्ट. अंडरस्टँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ MLA. हांव आमदार म्हणून 7 वर्सां काम केलां आनी आमी शिकल्या आमदाराचो मिनींग कितें तो. अबाउट फिशरमॅन वी वील प्रोटेक्ट देम. वी आर देर फॉर द फिशरमॅन ऑफ नेरूल, ऑफ वेरे, ऑफ रेश मागूस. ह्यो बोटी पयल्यो आहा, हांवें हाडूंक ना त्यो. ह्यो बोटी पयल्यो आहा, हांवें हाडूंक ना त्यो. लोकांक बऱ्यो सेवा मेळपा खातीर उदरगत म्हत्वाची. OCI वाल्यांनी चुकीच्या माहितीचेर गोंयकारांक चाळोवन घालचें न्ही म्हूण मायकलाची मागणी. And I have stood up and spoken, not against my OCI brothers and sisters, not against those people who have changed their Indian nationality to Portuguese nationality. I'm not against them. I'm against those people who have done this and are posting wrong messages for the development of the state of Goa. तुम्ही रॉंग मेसेजीस घाली नाका न्ही. तुम्ही गोंया येता एवरी इयर, आमी आतां डेव्हलपमेंट करता, तुमी तेजेरूय जर तर बरोवपाक लागले जाल्यार आमी करप कितें. तुमी लोकांक इन्स्टिगेट करपाक लागले जाल्यार आमी करप कितें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दृष्टीचे लायफगार्ड संपार वचत सावन दर्या देगांनी टुरिस्ट बुडपाचे एक प्रकार. बुधवारा मोरजे 70चे पिरायेची नॉर्वेची एक फॉरेनर बुडली. थंयचे दृष्टीचे रेग्युलर लायफगार्ड संपार पोस्टिंग केल्या नव्यांचे ती बुडल्या उपरांत तांकां कळ्ळें. इतले मजगतीं उजगांव तिस्कार गोमंतक विद्यालयाचो 9वेचो विद्यार्थी 2 दीस जाले बेपत्ता. थंयच आकादी न्हंयत गेल्ले कडेन तो बुडला म्हूण ताचो इश्ट सांगता. आयएनएक्स मिडिया प्रकरणात ईडीचे केशींत आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाक सुप्रीम कोर्टान जामीन दिलो. ताका कितल्योश्योच अटी घाल्यात. ताका परवानगी बगर देश सोडूंक मेळचो ना, साक्षीदारां कडेन संपर्क करूंक मेळचो ना, चवकशेंत सहकार्य करचें पडटलें, मिडिया कडेन उलोवंक मेळचो ना. 106 दीस तो आदी CBI आनी ईडीचे कस्टडी, ते उपरांत तिहार जेलींत उरलो. ताचेर CBIनूय केस घाल्या. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. म्हापशा उदकाचो प्रस्न सुटपाची आशा ना. आज आसा, फाल्यां आसतलेंच म्हूण गॅरंटी ना. आयले जाल्यार कितलीं वरां मिनटां येतलें तेवूय सांगपाक शकना. म्हापशेकार आतां तिडकल्यात. मोर्चा काडटा म्हूण सांगिल्लें खरें, मात सध्या आंदोलनाची शिटकावणी दिवन वग्गी रावल्यात.
म्हापशेचे उदक वता खंय? PWDचे टँकरवाले उदक खंय घालतात काय म्हूण प्रस्न. भरून भरून उदीक व्हरतात. आमी पळयल्या ते उदीक खंय वयता? हे टँकर वॉटर माफिया जाल्या काय म्हणटा कितें? हे चड करून म्हाका दिसता ते उदीक विकता व्हरून हे PWD वाले की असो आरोप पयलीं कोणी कोणी केल्लो कितें? हे उदकाचेर सरकारान इन्क्वायरी करपाक हे उदीक खंय वयता ते PWD टँकर वचून लोकांक उदीक ना म्हणजे हे उदीक भरून व्हरतात टांकयेन ते खंय व्हरता उदीक तेजेर इन्क्वायरी जावपाची. माझ्या सारख्या त्या ठिकाणी धरणा धरून बसचो पडपाची गरज लागची न्ही किंवा उपोषण करपाची गरज लागची न्ही किंवा आमच्या भविष्यात म्हापसा बंदची हाक दिवची गरज लागची न्ही. अशा प्रकारच्यो फुडल्यो कृती आमकां करूंक दिवच्यो न्ही सरकारान, जेणे करून आमकां आयज उदक हे जे आसा ते उदक आमकां तत्परत्यान आमकां प्रेशरान दिवचें अशें हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागता. हांवें जेन्ना WRDच्या इंजिनियरांक विचारले तर ते सांगतात आमठाणे आनी साळ हांगा रॉ वॉटर खूब आसा आनी ते आमच्या अस्नोडा ट्रिटमेंट प्लांटाक वयता. पण अस्नोडा ट्रिटमेंट प्लांटान सुद्दां म्हाका एक सेसलो सोर्सीस सांगता की आमी 110 mLD उदकाची आमची शुद्धीकरण जाता. पण हे म्हापशेचे उदक वयता खंय हो आयज सोदून काडपाची वेळ येयलेली आसा. फोंडें पालिका स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी करून स्ट्रीट वेंडर्सांक कार्डां दितली. वगीच बाजारांतले पसरकार येवन चीफ ऑफिसराक घेराव घालतात. स्ट्रीट वेंडर्सांक कार्डां म्हणटात म्हण तांचेर एक्शन जावची ना. नगराध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. कायद्या प्रमाण तांकां काडपाक मेळना. लोकांक कश्ट करून पोट भरपाचो अधिकार कायद्यान दिला. तांकां थंयच्यान काडल्यार पसून खंय तांची दुसरे कडेन वेवस्था करची पडटली. खंयच्याय मनशाक आपलें जिवन जगपा खातीर आपलें पोट भरपा खातीर चोरी न करता खून न करता कितें आपलो वेवसाय करून पोट भरपाक ताका दिवपा जाय अशें ह्या एक्टाचो अर्थ आसा. दिसता महालक्ष्मी टेंपल कोल्हापूर आसा तेणी रोडार लायन मार्क केल्ली आसा स्ट्रीट वेंडर खातीर. मार्केट येता व्हडलें मार्केट आसा हांगा बेळगांव पूण तेज्या भायर हे लोक भाजी घेवन भायर रस्त्यार बसतात सगळे कडेन. हो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बाकीच्या स्टेटींनी लागू केला. 2008 जेन्ना आमचे कडेन ऑब्जेक्शन आनी सजेशन येयल्ली तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान हेजेर ऑब्जेक्शन घालूं ना की ही आमची स्टेट ल्हान आसल्या कारणान हें आमकां लागू जायना म्हणून. पूण ते टायमार ते ऑब्जेक्शन घातले ना कारणान हें आमच्या स्टेटीसून लागू जाला. गोवा ल्हान स्टेटासून आमकां हें लागू जालां. ते एक्टा प्रमाणे कितें आसा आमकां तांकां काडपाक मेळटा काय ना हें सगळें पळयलें. तें पळयले नंतर आमकां तांकां काडपाक मेळना की तांकां जर लोकांक त्रास पब्लिकेक त्रास जाता जाल्यार पब्लिकेन करपाक जाय. मार्केटाचे वेंडर ते भायर बसता म्हणून आमकां गिरायक जायना हें रिजन न्ही. फोंड्या फुटपाथाचेर बसपी वेपाऱ्यांक लागून धंदो चलना म्हूण 2 दिसां फाटीं पसरकारांनी सीओक घेराव घाल्लो. तांकां थंयचे उखलात म्हूण पालिकेचेर परत परत पसरकारांचो दबाव येता. नगराध्यक्ष म्हणटा कायद्यान तशें जावंक शकना. स्ट्रीट वेंडर्सूय अधिकृत. स्ट्रीट वेंडर्सांक थारायल्ली फी घेवन वेवसायाक दाखले दितले. कायद्याक धरूनच सगळें जातलें म्हूण नगराध्यक्ष उलयला. ही तितून तरतूद केल्ली आसा. तशेंच सोपो म्हणटा जो आसा तो सकाळीं येवपाचें सांजचें वचपाचें. आपलो म्हाल साठोवन दवरपाचें न्ही. जर सारकें कायद्यान वचपाक जाय जाल्यार कायद्यान सगळें करपाक जाता. ना अशें करपा सारकें कांय ना. पूण जेन्ना आपूण चुकीचो आसा तेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखोवंक जायना. आयज येयले काड तांकां फाल्यां येयले काड तांकां ना ते काडना तांकां मारामारी करप. कोर्टान केस पेंडींग आसा. आतां चीफ ऑफिसरान तांकां 6 दिसांचें कितें हें दितलें एश्युरन्स दिल्लें की चीफ ऑफिसरान दिल्लें तें चीफ ऑफिसराक कांय जी म्हायती खबर नाशिल्ली की आमचो इलेक्शन प्रोसेस चालू आसा हें आमी सगळें करता हें चीफ ऑफिसराक खबर नाशिल्लें कितें आनी आमी रेजोल्युशन घेतलां हेंवूय चीफ ऑफिसराक खबर नाशिल्लें कित्याक चीफ ऑफिसर 2 तारखेरूच जॉयन जाला आनी ताका ही हिस्ट्री कांय खबर नाशिल्ली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फुटबॉल स्टेट स्पोर्ट केल्लो आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान. ताणें GFDC केंद्रांक आदाराची स्कीम केल्ली. सद्याच्या मुख्यमंत्र्यान GFAचे स्किमीतूय लक्ष घाला. तो फुटबॉलाक आदार करता ह्या फुडें करतलो. हातूंत आपलो स्वार्थ कसलो काय म्हूण चर्चिल FCचो पात्रांव आमदार चर्चिलाचो प्रस्न. चर्चिल आपली कामां सादोवंक राती विधीचो महालक्ष्मी बंगल्यार दिसता म्हूण विजय उलयल्लो. चर्चिल म्हणटा जाय तेन्ना वतलो. आनीक 2 करोडांची स्कीम केल्या. गोवा फुटबॉल असोसिएशनान 2 करोड स्कीम केली ताणें आनी 1 करोड तो दितलो थोड्या दिसांनी दितलो आनी 1 करोड मागीर आपूण दिता म्हणलें ताणें. जाल्यार हेजे कितें मुगे पर्सनल हांवें कितें केलें ते कडेन. हांव महालक्ष्मी गोडे हांव 10 वयतलो 12 वयतलो 2 वयतलो. हो महालक्ष्मी हो पारीकारा बी वचून सारको निंदा मरे थिंगाची. आनी तो कितें म्हणटा ताका कांय समजना. डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें सजमत काय म्हणटा तो ताका हांव सांगूंक सोदतां. डॉक्टर प्रमोद सावंता पळय दोंपरां आहा तें तेगे तकल्या पासून आसपाना. हें हांव सांगूंक सोदी ताका. तो कितलो हुशार जावं तो कितलो शिको
शिकोन बुरुत्म आसता मनीस हे भाशेन उलोवप न्हू मनशाक. पॉलिटीक पळय म्हणटा तें कॉमन सेन्स आसपा जाय. मेन म्हणजे कॉमन सेन्स चलपा जाय तुगेलें. आनी तुका एक विजन आसपा जाय, तुका एक काळीज आसपा जाय लोकांक एक काम करपाक. हें त्या कडेन आहा. हांव तें कित्याक बरो म्हणटा, डॉक्टर प्रमोद सावंत हो मनीस डिस्क्रिमिनेशन कोना लोकां मदें. फॉर्मेलिनाचे केशींतली एफडीएची धडाडीची ऑफिसर आयवा फर्नांडिसाक अजून तिचे आदले पोस्टिंग कित्याक दिवंक नाका म्हूण चर्चिलाचो प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. फॉर्मालीन दोलां आयवा म्हणटा आमची कोलवाची ती इन्स्पेक्टर आशिल्ली. हांवें हावजां बोवाळ केली ते कित्याक काडका म्हणून. सीएमान ते हाळ्या थिंगा पोती हाळ्या पटी तो पोस्ट दिला. हांव सीएमाक विचारूंक वता ते कित्याक पोस्ट दिला तो पोतो म्हण ते तांकां आडकोळ जाता. ती हाडल्यार ती हॉर्मालीन दोता. ती आसत जाल्यार हॉर्माला नुस्त्या दोता म्हण तांकां नाका हांवें हॉर्माला नुस्त्या धरलें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. जुवारी एग्रोन फाटल्या 4 म्हयन्यांत कारखानो बंद आसतनाय 3000 कामगारांक पगार घाला. एक प्लांट सध्या सुरू जाला. बाकीच्या प्लांटूय बेगीनूच सुरू करतले म्हूण जुवारीचो अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयलो. शेतकारां खातीर 70 कोपड्ड्या वेलची आनी बाकीच्या गांवठी केळ्यांच्या लागवडी विशीं जुवारीच्या गेन प्रकल्पा खाला कार्यशाळा जाली. आम्हाला सरकारकडून मदत निश्चितच मिळालेली आहे आणि आम्ही आजपर्यंत एकाही कामगाराला कामावरून कमी केलेलं नाही आहे. 4 महिने जरी प्लांट बंद होता तरी सर्व कामगारांना त्यांचे पगार मिळत होते आणि बाकीचे 2 प्लांट पण चालू होतील, थोड्या दिवसात चालू होतील ते दोन्ही प्लांट. ओव्हरऑल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर वगैरे मिळून सगळे 3000च्या 3,500च्या आसपास. केळी लागवडीक गोंयच्या शेतकारांक आदार करतले. केळ्यांची लागवड मोठ्या प्रमाणात जावंक लागल्यार भायल्यान केळ्यांची गरज पडची ना. पयलीं सुरवातेर आमी सगळे शेतकारांचे जे आसा ते सर्वे केले उपरांत आता वाळपय सारख्या भागांत जेन्ना आमी पावले तेन्ना आमकां दिसलें की हांगसर खुबसो मोठ्या प्रमाणात केळी आसल्यो पूण आतां नामशेष जावपाक लागले. म्हणटकीर हेतून विचार केलो आमी की केळीचेर आमी कितें करपाक शकता. तेन्ना आमी G9 वरायटी हाडली आनी फुडें वचून शेतकारांक पावलें G9 आमकां उत्पन्न बरें मेळना. म्हणटकीर तुमी आतां वेलची वरायटी किंवा लोकल जी वरायटी तेजे बद्दल आमकां जर रोपां उत्पन्न उपलब्ध करून दिली जाल्यार आमी बरे पद्दतीन करपाक शकता. आनी त्यातल्यानच हो आमचो आजचो प्रोजेक्ट जो आसा हो साकार जाला. अशें आमी वाळपय भागान आनी 4-5 कडेन लायल्यात पूण ते बारीक प्लॉट आसात. हो सगळ्यांत मोठो प्लॉट आसा आमचो आनी म्हाका दिसता की गोंयचे जर सगळे शेतकऱ्यांनी जर अशें बारीक बारीक जर उत्पन्नान जर सगळे हातभार लायलो आसत जाल्यार जी भायली केळी जी येतात आमची गोंयांत डेली जी आमचे 2-2, 3-3 ट्रक जे येतात केळ्याचे वेलची वरायटीचे कर्नाटक म्हणा किंवा बाकी भागात ते स्टॉप जातले आनी आमचे गोंयचे जे शेतकार आसात तांकां उत्पन्न मेळपाक शकतलें. कार्यशाळेक दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेन सावयकारूय आशिल्लो. सरकाराच्यो स्किमी आसत, सरकाराची योजना आसत, पूण सरकाराची योजना प्रत्यक्षात येवन त्याचो उपयोग शेतकऱ्याक जाता म्हणसर जो एक मदलो गॅप वता तो गॅप म्हाका दिसता अशा पद्दतीन ताका एक मदत म्हणून ताका मार्गदर्शन म्हणून ह्या स्वरुपांतल्यान खंय म्हणजे गेन सारकी संस्था जी आसा ती भरून काडपाक शकता आनी ताणें करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. मायनिंग एक्टिविटी सुरू जावंकूच जाय ते खातीर सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय म्हूण स्किल डेव्हलपमेंट मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. कशेंय करून मायनिंग सुरू जावंकूच जाय. मायनिंग बंदीक लागून 35% बेकारी वाडल्या. मायनिंग सुरू जायसर रोजगार निर्मी खातीर पर्यायी विचार जाय. रोजगार निर्मिती खातीर पर्सनल खात्याची वेगळे तरेन रिक्रुटमेंट पॉलिसी जाय म्हूण विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयलो. Mining impact cannot be washed away. Mining was a big industry that was actually supporting the finances of the state. Today, without mining, we cannot think of any other kind of alternative method of resource earning, which mining is to give. Mining is an important sector, and we have to somehow see that we have to work all together to see that this mining is restarted again, because mining for us, at anyhow, in whatever form, we require mining activities in the state of Goa. In addition to it, one thing it must be very clear that apart from mining, there is no other sector that can generate that type of income which mining is to give in terms of royalty to the state government. To find out till the mining starts what are the alternative areas that we can create for employment generation is very important for us to have some other revenue stream on board, or also an area that can bring what type of industries or what type of activity can generate that type of employment. But one thing, let me put it, this whole mining impact, which is there, is a very major impact. I don't think whatever you do, we will be able to come close to that particular thing, because that is a serious issue with the state. Another thing, I am sympathetic to the environment is, but not at the cost of mining. Mining is a must, and we have to somehow press this issue with the central government also, that somehow find us or help us give a way. I said to you very categorically, in any form, we must see that we find a solution to start mining in the state of Goa, and any form that is acceptable, so that the people are brought back on board, because what the figure you're talking of is not only direct employment, it's indirect employment, and also related to the activity that was happening.
decisions, harsh decisions will have to be taken in order to move forward, in order to see that we are able to once again bring this sector, which was a vibrant sector in the state of Goa, which because of the Supreme Court decision was had come to a standstill. We have to find a way how we can move forward. आमचे गोयचे भुरगे शिकल्या, पयलीं सारकी परिस्थिती ना, त्या भुरग्यांक जॉब तयार करून दिवपाचो आमचें कर्तव्य आसा. तें म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री आमी पयर हांव उलयतालो इन जनरल कन्वर्सेशन की आमच्या आयज हेल्थान बी जे जॉब दिल्या तेजे पेक्षा आनी बरे शिकलेले हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशनचे भुरगे शिकलेले आहा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी इनकॉर्पोरेट करून पर्सनल डिपार्टमेंटान वेगळे तरेन रिक्रुटमेंट पॉलिसी करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ते करतले, पूण आमकां विचार सिरियसली करचो पडटलो, कित्याक मायनिंगाचो मारचो इम्पॅक्ट आतां जो 34% ते कदाचित वाडूं शकता जर आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवंक. मुरगांव नगरपालिकेत पयली स्टाफ कमी आसा, तातूंतल्या एकल्या म्युनिसिपल इन्स्पेक्टराक डीएमएत ट्रान्सफर केला म्हूण नगरसेवक धरून नगराध्यक्षूय बेजार. शार नियोजन मंत्री मिलिंद नायकान इतले घाई गडबडीन कित्याक ट्रान्सफर मारल्या काय म्हूण सगळ्यांनी भोवयो वयर काडल्यो. ट्रान्सफर मारचे पयलीं खंय सीओन नगरसेवकांक विचारले पसून ना. तुतुल्लो एक आसा तो सामू, तो आसा लिवेचेर. दुसरो आसा तो आमचो सॅबी, तो आसा तो लंडन, तो लिवेर गेला. तिसरो आसा तो आमचो योगेश, तो हेल्थान सारको नासता. आनी चवथो आसा तो आमचो सचिन आसा पळय, तो टोटल फूल वास्को सडा तो पळयता. आनी तेकाच आतां आमचे आमदारान युडी मिनिस्टरान ताका ट्रान्सफर हाडला डीएमएन. सो हांव विचारपाक सोदता डीएमएन तेजें काम कितें तरी आसतलें. तेजे राग काडटा जाल्यार डीएमएन व्हरून ताका सोडटा जाल्यार तें काम कितें तेजे भितर. दोगांतलो म्हणटा तो एकटो आहा आमचो इन्स्पेक्टर, तो बीएलओ ड्युटीर आसता. 3 दीस बीएलओ ड्युटीर, 3 दीस हांगा. आनी तितून आतां आयज आयकूंक येयला की अर्बन डेव्हलपमेंट ऑफिसासून डीएमएन ऑर्डर काडल्या की आमचो एक इन्स्पेक्टर तेका जाय म्हणून. तो तेका येयलो जाल्यार 3 दिसा एक इन्स्पेक्टर, तो बी 3 वर्किंग डेज काम करून आमची म्युनिसिपालिटी आमी कशी चलोवपाची. हेच्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता डीएमए कडेन की प्लीज की हे जी तुमी ऑर्डर काडल्या ती मातशी चिंतून काडपाची. तुमी आमकां स्टाफ पयलींच शॉर्ट आहा, तुमचे कडेन ऑलरेडी आमची जायती एप्लिकेशनां गेल्या. सो आमचे आनी म्युनिसिपालिटीक स्टाफ रिक्वायरमेंट आहा, जाय तो स्टाफ घेवपाचो. ते आमकां स्टाफ घेवपाक पयलीं परमिशन दिया. इनवर्ड येतकूच कितें सिस्टम आसता, इनवर्ड येतकूच चीफ ऑफिसरा कडेन येता, मागीर म्हाजे कडेन येता. ती ऑर्डर म्हाजे कडेन येवपूच ना. आनी म्हाका दिसता चीफ ऑफिसरान ताका डायरेक्ट ऑर्डर काडली आमच्या म्युनिसिपल इन्स्पेक्टराक की तेणी थंय डिप्लॉय करचो म्हणून. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हांगा जनतेक त्रास जातलो. सपोज आमचो सद्या आमी 1-2 इन्स्पेक्टर घेवन काम करतात वास्को, मुरगांव आनी दाबोळे. आमी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 इन्स्पेक्टर, हे पयलींच शॉर्टेज आसा. आनी सपोज हो सचिन समज आमी थंय गेलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब त्रास जातले, लोकांक त्रास जातले, आमच्या वास्कोकारांक, सड्याकारांक आनी दाबोलीकारांक खूब त्रास जातले. कित्याक सांग, ते सगळे कडेन तेंचेच रिपोर्ट लागता. म्हाका दिसता सीओन हें डिसिजन घेवंक जाय नासलें. हांगासर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आमकां सांगल्या शिवाय तेणी करपाक जायनासलें. आतां तेणी चीफ ऑफिसराक हांव विचारतलो की तेणी हें डिसिजन अशें कित्याक घेतलें म्हणून, कितें गडबड आसली, कित्याक घाई आसली, कळ्ळें न्हू. हें एक मेजर डिसिजन. हांव आन्सरेबल आसा लोक म्हाका विचारतात कित्याक कामां जायना जाल्यार हांव आन्सरेबल. हांगासर बसून ह्या चेऱ्यार म्हाका आसता रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हांव आतां चीफ ऑफिसराक विचारतलो. हैदराबाद जाल्ले 14व्या इंडिया नॅशनल एरोबिक अँड फिटनेस सर्तीत गोंयान 24 मेडलां जोडलीं. तातूंत 5 भांगरां, 3 रुपया आनी 6 कांस्य पदकां आसात. 15 राज्यांचो आस्पाव आशिल्ले हे सर्तीत गोंयाक सांघीक क्रमवारीत 4थी सुवात मेळ्ळी. सर्तीत 600 प्लेयर वांटेकार जाल्ले. Good.
बुलेटिनाक आज सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.